एक सगळ्यान व्हडलें काम ते आतां करपाक वयता म्हणल्यार फावंडेशन स्टोन तेंचो जावपाचो आसा. हांव तांकां डेट दितलो, थोडे फॉर्मेलिटीज करपाचे उरला. एक सगळ्यान गोंयांत म्हाका दिसता ते व्हडले पंचायत घर आसतले. आमी तांकां 3.5 कोटी सुमार दिता, बाकीचे ते आपले पयशे घालतात. आनी इट इज अ रेवन्यू मॉडेल वीच अदर्स हॅव टू एम्युलेट. म्हणजे थिंगा कॉन्फरन्स रूम आसतलो, मिटींग रूम आसतले, बाकीची सुविधा आसतली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक. वेर्नाचे लोक जायते फाटी म्हणटा आमकां खूब पयस वचपाक पडटा, हिंगाच लागीं आसले जाल्यार आमी येवपाचे. दे कॅन कम टू द पंचायत. दॅट इज वॉट दे प्लॅन. सो रेवन्यू वील बी अर्न थ्रू दॅट. वॉट एवर दे स्पेंड दे वील रिकवर. हे भाशेन म्हाका दिसता ते बरें काम करपाक. आता सिस्टमॅटिकली आमचे पंचायत मिनिस्टर थ्रू लास्ट इयराच्यान आमी ट्राय करिता. वी गॉट अ लँड ऑल्सो. आमकां कोणी तरी स्पॉन्सर केला, लँड स्पॉन्सर केला. आता हे स्टेजीर पावला की गव्हर्मेंट इज गिविंग अस 3.5 crore प्लस आमचे पंचायतीच्यान वी आर स्पेंडिंग समथिंग 9 to 10 crores रुपीज. आनी बरोसो एक पंचायत घर करता. आमी अशें करतलो की आमी तर ते सांगता, लोक सांगता की फावंडेशन स्टोन घालता आनी वयता. तशें करपाना आमी. पण ग्रामसभा हांवें लास्ट ग्रामसभा लोकांचें आयकल्या. आमी तशें काम करपाचें. आमी पयलीं क्लिनींग करता आनी आमी अशें काम स्टार्ट करतलो की आमचे एक पाटी इनॉग्रेशन आमचें काम चालू आसा. आनी बरोसो एक पंचायत घर जे गांवांत जाय आशिल्लें आमी करून लोकांक दितले. की कोण खूब लोकांनी हेच तो काय केलें की आमी पंचायत वयर व्हरता म्हणून. बेश्टे लोकांचे लोकांक कितें सांगपाक पडटा, तुमी आसा पळय लोकांक कितें गांवांत कितें काम करपाक फुडें सरा. बेश्टे लोकांच्या मनात नाका ते उलयनाका, नाका ते ग्रामसभा येवन उलयनाका. कितें तरी आमी काम करता. आमी सगळे 5 मेंबर लास्ट टायम सरपंच आशिल्लो, आतां डेप्युटी सरपंच आतां टीम म्हणून आमी काम करता. एकलाय 5 मेंबर वांगडा काम करता आनी आमकां आमच्या मनात निकूच काम करपाचें. अशें एक बरें पंचायत घराचें आमचें इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ जातलें. आनी बरोसो एक पंचायत घर गांवांत येतलो. आनी फूल गोंयांत म्हणटा हांव बरोसो एक पंचायत घर आमी उबो करून दाखयता विथ द हेल्प ऑफ आवर पंचायत मिनिस्टर. एन आवर 5 मेंबर्स वी ऑल आर डुईंग समथींग वी वॉन्ट टू डू. आनी भरपूर आमी कामां करतलो. आमी गांवांत कामां करीत रावतले. कित्याक आमचे कडेन देवानी दिल्ले आमकां लोकांनी निवडून हाडलेले आमकां कामां करपा लागून. आमी आमची मना एकूच करप्शन करपाचें. खूब लोकांनी उलयलां फाटल्यान करप्शन करता. हांव कितें म्हणटा तांकांय सांगपाक पळयता आमी करप्शन केलें तुमी प्रूव करा न्हू.